प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 13वी चीट 1 ते 15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर बरे भाशेन आयकुया. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. पास्काचे पोरबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केल्लो, पूण ह्या वेळार ताणें सोपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रात जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. सोगलें आपल्या हातांत बापान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोर्शें गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव कोत्तां तें तुका आतां समजोना, पूण मागीर समजोतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतिपाल केलो, अशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगलोच नितोळ आसा. तुमी तर नितोळ आसा, पूण सगळे नितोळ नात. आपणाचो घात कोण घेतो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितोळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपलीं वस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटा आनी तुमी सारकें उलयता, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक. हांवें तुमकां देख दिलें. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जें आमी वाचता निमाण्या ब्रेस्तारा दीस. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या शिसां बरोबर आपलें निमणें जेवण कोत्ता मोरच्या पयलीं. वय, ताचें निमणें जेवण नासलें, कित्याक ताच्या उपरांत पोंदून जेवण जाल्या उपरांत ताणें पोत्तून जेवण केलें, ताचें बरें नुस्तें खालें. पूण मोरच्या आदीं हें ताचें निमणें जेवण आसलें. मनीस कहो ताणें पयलीं ताचें निमणें जेवण आसलें. आनी जेवणा पयलीं जेजू कितें कोत्ता? तो आपल्या शिसांचे पांय धुता. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक, तुमी म्हाका सोमी, धोनी आनी म्हाका गुरुजी म्हणटात. आनी सोमी आनी गुरुजी आनी धोनी म्हणटात जाल्यार खरेंच हांव सोमी आनी तुमचो गुरुजी. आनी हांव तुमचो सोमी आनी गुरुजी जाल्यार आनी हांव तुमचे पांय धुतां जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आयज इग्रोज माथेन वेता, आयज मीस आसतलें
आमी वेतले मीस आयकोतले आनी थंयसर 12 जाणां आसतले आमच्या इगोर्ज मातयेंतले आनी पाद्री आमचे पांय धुतलो. भाव भयणीनो, फकत एकूच दीस आमी पांय धुवंक जाय ओ आमी आमचे पांय धुवंक जाय सद्दां? भाव भयणीनो, हें पांय धुवपाचें म्हणजे कितें? फकत एक दीस आमी निमण्या ब्रेस्तारा दीस आयले आनी आमचे पांय धुले, आमकां कितें खावपाक एक बांद दिलो, कितें केडें दिलें आनी आमी घरा घेतलें आनी आमी सोलून आमी एकदम भाग्यवंत मनीस म्हणून की देखून आमकां विचून काडल्यात म्हणून. भाव भयणीनो, अशें न्ही. जेन्ना जेजू म्हणटा आमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय, फकत निमण्या ब्रेस्तार दीस दिवपाचें गरज ना. आमी जेन्ना म्हणटा जेजूक आमकां आमचो सोमी दोनी गुरुजी, तो आमचो सोमी आनी दोनी आनी गुरुजी, आनी तो आमकां पळयता, आमचो देखभाल करता, आमकां तो आमचो इतलो मोग करता, आमचे पासून तो मेलो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा आमकां, तुमी खरेंच म्हजे पाटलावदार जाल्यात, तुमकांच विसरतल्यात, तुमचो खुरीस घेतल्यात आनी म्हज्या पाटल्यान येतल्यात. आनी हो खुरीस धरपाक म्हणजे कितें? एकामेकाचे पांय धुवपाचे. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी फकत निमण्या ब्रेस्तार दीस पांय धुता, आमी कितें व्हडलें करता? कांयच करना. पूण जेन्ना आमी खरेंच दिसपट्ट्या जिवितांत आमी एकामेकाचे पांय धुता, एकामेकाचे पांय धुवपाचें म्हणजे कितें? आमी उदक घेतले, एक बालदी घेतले और एक थोडो आमचे रुमाल घेतले आनी म्हणटले सगळ्यांक आमी तुमच्या घरा आयल्या तुमचे पांय धुवपाक. तशें न्ही तें. पांय धुवपाचें म्हणजे कितें? पांय धुवपाचें म्हणजे जेन्ना आमकां अर्थ आमकां समजूंक जाय. जेन्ना एक मनीस गुलाम आसलो, ताका हें काम दिल्लें जेजूच्या वेळार, आनी गुलामांक जेन्ना लोक भायर वतालो, त्या गुलामांक एका जो घरान आसतलो किऱ्यात म्हणटात ते भाशेन, तांकां ज्या घरांतल्या लोकांक भायर गेल्ल्यान तांकां तांचे पांय धुवपाचे आसले. तें काम आसलें गुलामाचें. आनी गुलाम कितें करतालो? जेन्ना लोक बायथान येतालो रेवेन आनी मातयेन तांचे पांय एकदम म्हेळे आसताले, तेन्ना ती घरा येना फुडें हो गुलाम एक उदक घेवन तांचे पांय धुतालो, तांचे पांय नितळ करतालो. आनी जेजू आयज आपल्या शिसांचे पांय धुता, एक गुलामाचें काम करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो गुलामाचें काम करता, तो फकत सांगिना आयज तुमचे पांय धुले म्हणून आतां हांवें व्हडलें काम केलें. तो म्हणटा हांव तुमचो सोमी आनी गुरुजी, तुमचे पांय धुल्या जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. भाव भयणीनो, आमी खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, खरेंच आमी जेजूचे शीस म्हणटा, आमी म्हणटा जेजूचे भावार्थ दवरता. फकत निमाण्या ब्रेस्तार दीस पांय धुवपाची गरज ना. पांय आमी धुवंक जाय एकामेकाचे सद्दां. हाचो अर्थ कितें? जेन्ना एक मनशाचे पांय मेळे जातात, ताका घरान भितर सोंग जाता, सगळी माती हाडटलो, सगळो गोबर हाडटलो, सगळी जी रेंव ताच्या पांयांक लागल्या ती सगळे घरान येतलो आनी सगळें घर मेळें जातलें. तेच भाशेन जेन्ना आमी पळयता कोणूय पातकान आसा, कोणाक जेजूची खबर बरी ना, कोणाक देवाचें उतर कोणें आयकोंक ना, तेन्ना आमकां जाय वचोन तांकां ही बरी खबर दिवपाची. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एकामेकाचे पांय धुता, तेन्ना आमी कितें करता? आमी तांकां जेजूची बरी खबर दिता. आमी सांगता तांकां जेजू आमचे पासत मेलो खुर्सार, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं, आयची कालची फाल्यांची सगळीं आमच्या जिवितांत ती पातकां घेतलीं. आमकां ताच्या रक्तान ताणें आमकां नितळ केल्यान आनी आमकां ताणें सुर्गीच्या बापाची भुरगीं केल्यान. ही बरी खबर आमी दिवंक जाय. कित्याक जेजून आमकां सांगलां जुवाचे 15वी चिटीन 3री ओड, तो म्हणटा तुमी म्हज्या उतरा वरवीं नितळ जाल्यान. जेन्ना तुमी म्हजें उतर आयकतात, तुमचें अंतस्कोण, तुमचें काळीज, तुमचें मन नितळ जाता. भाव भयणीनो, फकत भायल्यान आमी नितळ केल्यार जायना. आमचें काळीज नितळ जावंक जाय, आमचें मन नितळ जावंक जाय. आनी तें मन आनी आमचें काळीज केन्ना नितळ जातलें? जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतलें, हें शिवोर्तमान आयकतलें, हें जेजूची सत ही बरी खबर आयकतलें, तेन्नाच की आमचें मन आमचें काळीज नितळ जातलें. आयज जेन्ना हो निमाणो ब्रेस्तारा दीस आमी हें नियाळ करता, आमी मिसाक वतले, हें सगळें आमी देवस्पण करतलें, पूण खरेंच हें देवाचें उतरचें आमी सद्दां आयकता, तें आमच्या काळजान रिगून धरून हें दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळूंक, खरेंच आमचें मन आमचें काळीज नितळ धरून आमी
जेजू खरेंच आमचो सोमी आनी दोनी मानून आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक ह्याच पासत आमी वावरुया. हीच बरी खबर जेजूची आमी फकत आमच्या फॅमिलींनी, आमच्या कुटुंबांनी, जो लोक आमच्या मोदें येता, जो लोक आमच्या जिवितान येता, तांकां ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां सगल्यांक जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो दीस, एक बरो दीस, बेसांवचो दीस, शांतीचो दीस हांव तुमकां आवडयतां.